नमस्कार, पोया अपडेट खबरो. कर्नाटकात चालूच दवरला कालव्याचे काम. कर्नाटक म्हणटा लवादान उदक मलप्रभेत व्हरनाका म्हणला. बांदकाम थांबोवपाक सांगिल्ले ना. स्पेशल मॅरेज ऍक्ट बेकायदेशीर, अधिसुचोवणी रद्द करची. सरकारान केल्या गुड्डल असामात ॲडव्होकेट जनरल घुसपला. ताका काडचो. आयरिश रॉड्रिक्स मेयर राज्यपाला. गोयची रेंव काडपाची पद्धत पारंपारीक, मशिनांनी न्ही. रेवेची सुवात 5 हेक्टरा परस चड ना. MOEFच्या परवान्याची गरज ना. गोंय घालपाक सोदता ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट. पावसा पयलींची कामां करूंक वेंचणुकेची आचारसंहिता वेंचणूक आयोगान केली सदळ. गरज आसा ती कामां परवानगी घेवन करपाची सरकाराक सवलत. आनी 11वी राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स सर्तीत 500 वयर चले चलयो वांटेकार. आयतारा सकाळी 7 बांबोळे स्टेडियमार सर्त जातली सुरू. खबरो विस्तारान. म्हादय उदका लवादाच्या कळसा कालव्याचे काम बंद करपाच्या आदेशा उपरांतय कर्नाटकान काम चालूच दवरला. कणकुंबी वाठारांत कर्नाटकान कळसा व्हाळाचे उदक धरणाचे काम करिनासतना वळोवन व्हरपा खातीर कालव्याचे बांदकाम चालूच दवरला. कर्नाटक म्हणटा लवादान आपल्या कणकुंबी चलिल्ले काम बंद करपाचो आदेश दिवंक ना. म्हादय उदका लवादान काम बंद करपाचे आदेश दिवनय कर्नाटकाची दादागिरी चालूच आसा. कणकुंबी वाठारांत कळसा कालवो मलप्रभेकडेन जोडपाचें काम चालू दवरला. कर्नाटकाचो वकील मोहन कतर्की म्हणटा लवादाचो आदेश अंतरीम आनी सुप्रीम कोर्टाचो निमणो आदेश मेळमेरेन काम चालू उरतलें. लवादान काम बंद करपाक सांगिल्लें ना. फक्त म्हादयचें उदक मलप्रभेन सोडप ना म्हणला आनी कर्नाटक ताचें पालन करता. कर्नाटकाक लवादान काम बंद करपाचो आदेश दिवंक ना अशेंय मोहन कतर्कीन सांगलें. म्हादय बचाव अभियानाचो फुडारी राजेंद्र केरकाराक प्रुडंटान हे विशीं विचारलें. काम अजूनय थंय चालू आसा आनी मोठ्या प्रमाणान तेंच्यांनी जे क्रॉस रेग्युलेटर आसा किंवा तेंचे ओपन कट कॅनल आसा किंवा अंडरग्राउंड चॅनल्स आसा तेंचें काम जें आसा तें काम नेटान तेंच्यांनी चालू दवरलेलें आनी JCB किंवा व्हील लोडर किंवा ट्रक्स हांची मोठ्या प्रमाणान थंय संख्या आसली आनी काम जें आसलें ते चालू आसले. ट्रायब्युनलान कितें सांगलां की पाणी वळोवं नाका आनी ताचो उपयोग करूंक नाका. ह्यो 2 गजाली आमी करचे ना आनी आमकां तेंच्यांनी खंयच काम जें आसा हें थारयात अशें सांगूंक ना आनी ताका लागून हें काम जें आसा हें काम चालूच उरतालें तें आमी बंद करचे ना अशें तेंच्यांनी स्पश्ट केलें. कर्नाटकाचे हालचालीचेर नदर दवरून गोंय सरकारानूय सादूर भुमिका घेवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरकारान गोंयांत लग्न अधिकारी बेकायदेशीरपणान नेमला. ही नेमणूक रद्द करची अशी मागणी ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिक्सान राज्यपालाकडे केल्या. तशेंच ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी काडून उडोवचो म्हण आयरिश मागता. ह्या नेमणुकेत AG घुसपला असो आरोप आयरिशान केला. सरकारान कांय म्हयन्या फाटीं खासा लग्न कायद्याची अधिसुचोवणी काडिल्ली. ह्या कायद्या खाला गोंयांत लग्न अधिकारी नेमिल्लो. भारताचो आदलो सॉलिसिटर जनरल हरीश साळवेचे गोंया भायले धुवेक गोंयांत लग्न रजिस्टर करूंक मेळचे म्हूण सरकारान गुड्डुलसावा केल्यात आनी तातूंत ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी घुसपला असो आरोप आयरिश रॉड्रिगीसान केला. AGक काडचो आनी खासा लग्न कायद्याची अधिसुचोवणी रद्द करची अशी मागणी ॲडव्होकेट रॉड्रिगीसान राज्यपाला कडेन केल्या. आयरिश शेनवारा सकाळी राज्यपालाक मेळ्ळो. I've explained to the governor the motive behind which Advocate General Atmaram Nadkarni connived with the Chief Minister to try and help the marriage of former Solicitor General of India, Harish Salve's daughter, to be illegally registered in Goa. I've explained to the Honorable Governor that Atmaram Nadkarni has lost all moral authority to continue as the Advocate General of Goa. I've explained to the Governor that we cannot have an Advocate General who is a fixer to the core, and this has been exposed by this notification that was illegally issued by the Goa government. Harish Salve's daughter, in her notice of marriage given to the
Panji office has shown the residence of Advocate General as her residence, that she was staying here for the last 6 months, which is totally false. It's a false declaration. I've requested the governor to direct the officers to register an FIR against all those who have made false statements in this case, and also against Advocate General Atmaram Natkani for his dubious role in this whole matter. Made by the Chief Minister that this Special Marriages Act is only for outsiders is totally wrong. The Chief Minister should first read the Act. Section 5 of the Act clearly says that anybody wanting to get married under the Special Marriages Act has to be also a resident of Goa for at least a month. So the Chief Minister is totally wrong. He is misleading the people of Goa. And above all, the Special Marriages Act has to be extended to the state of Goa. It is not something automatic. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.